सुदीन ढवळीकराच्या बोगस डिग्री प्रकरणाचेर फोंडेच्या पुलिसांकडेन कागाळ करून सुद्धा फुडें कांयच जालें ना। डिग्री प्रकरण फोंड्या JMFC कोर्टान पावला। विधानसभा अधिवेशनात विरोधक आनी काँग्रेस सगळे मुद्दे काडटा, मात सुदिनाच्या डिग्रीचेर कोणूच कित्याक उलयना काय म्हूण आपाचो प्रस्न। सरकार पक्ष आनी विरोधकांची ढवळीकाराकडेन राजकीय सेटिंगां चल्ल्यात म्हूण आपान आरोप केला। Response we have got from the police station was this letter on the 4th of July. This letter basically says that your said complaint has been forwarded to the sub-divisional magistrate cum sub-divisional officer and deputy collector Ponda for further action. So we are actually pretty confused ourselves what this letter means. Yesterday our complainants Mr. Pradeep Amankar and Mr. M.H. Rizvi went ahead and filed a complaint with the JMFC Ponda to direct the police to file the FIR. You know, there are all the independent MLAs along with one or two opposition MLAs are raising hue and cry about resignations of certain ministers. We are a little surprised why the same people are not raising a hue and cry about this issue as well. Are there some political calculations for 2017 of which Mr. Dhawlikar is a very important part? शापोरा जेटीची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्या। बोटी सारक्यो बांदूंक मेळना, पागेरां सारके नात, जेटी कडेन रेंव भरल्या। सरकारान जेटीचें काम हातान घेवचें आनी सगळ्यो गजाली जाग्यार घालच्यो म्हूण शापोराचे बोटवाले मागतात। 2 म्हयन्यांच्या बंदी उपरांत शेनवारा सावन गोंयांत नुस्तेमारी सुरू जाता। ब्रेक वॉटर काम करता म्हणटा आतां करता म्हणून आमी कांयच सांगूंक शकना केन्ना करतले। आतां तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळय झेटीक तर बोट समज दुखल्ली जाल्यार आमी हे झेटीक बोट बांदूंक शकना। आमचे कडेन चान्सूच ना जोडपाक, कित्याक आमकां सगळ्यांक निमाणें वयचें पडटा, सगळ्यांक पयलीं वयर काडचें पडटा, कारण हांगा उदीक शॉर्ट आहा म्हणून। आनी ब्रेक वॉटर मातशें इकडे तिकडे जालें जाल्यार आमचे बोटी सोमते फुट्टा। हे सगळ्यांनी पळयल्ल्या, गव्हर्मेंटान स्वता दोळ्यांनी पळयल्ल्या। आतां आमकां ही थोडीशी सबसिडी येता, अजून गव्हर्मेंटान आमकां ती दिवंक ना, कित्याक ह्या टायमार तरी आमकां बोटीचे रिपेरिंगाक लागून ती आमकां सबसिडी तरी बेगीन दिवची अशें मागता, कित्याक तेच घेवन आमी तेच काम करूंक जाय। वर्सां जालीं आतां 2 वर्सां जालीं गव्हर्मेंट रिपेर करता अजूनय तेंच्यांनी हेंच करना। येता वयता पळयता चल्ले, पूण ते करता म्हणून आतां अजूनय तेंच्यांनी हें करूंक ना। म्हणल्यार तेंच्यांनी जाता तितकी बेगीन ही करची आनी आमकां दिवची म्हणून आमी इतकेंच मानतात। पेडण्यां, मांद्रे, मोर्जे आनी थंयच्या बाकीच्या वाठारांनी लायटीची भरमसाट बिलां येतात। घरां बंद आसल्यार मिटर रिडर कमर्शियल दरान बिलां काडटात म्हूण लोक तिडकल्यात। काँग्रेसीन अगरवाड्यावेल्या 20 खात्याच्या इंजिनियरांक घेराव घालो। प्रकरणात लक्ष घालता म्हूण खंय इंजिनियरान सांगला। मोर्जे सायडीची जी घरां आसा आनी तेंचे लायनमॅन ते बिलां दिवपाक वयता, आमचे मिटर रिडर, आनी जेन्ना एखादें घर बंद मेळटा त्या वखदार डिपार्टमेंटान येता आनी बंद घर म्हणून रिपोर्ट करता आनी कोण तरी रावता म्हणून बेश्टे दिवन रिपोर्ट दितात आनी हो डिपार्टमेंट तांकां कमर्शियल म्हणून बिलां दिता। ज्या जाग्यार 100 रुपया बिल येता त्या जाग्यार 500 रुपया बिलां येतात आनी तेजो प्रूफ घेवन आमी आतां इंजिनियराक मेळ्ळ्या आनी ते प्रुफा सकट ताका प्रूव करून दाखयला की तुमचे जे मिटर रिडर आसा हे विनाकारण लोकांक त्रासान घालता। आनी अशीं बिलां येयल्या नंतर तो सांगता की तुमी येवन हांगा मेळोंक जाय म्हणून। म्हणजे प्रत्येक लोकांनी हेंच्यांनी मिस्टेक करप डिपार्टमेंटांनी आनी लोकांनी येवन हांगा त्रास काडप, तांकां मेळप आनी ती बिलां करेक्शन करून घेवप। ह्या मांद्रे मतदारसंघान जे रोड लायट जे लायट आसा हे दिवे सारके पेटना, तेका लागून जायते समस्या निर्माण जाता, एक्सिडंट जाता आनी कितें वाट चलपी आसा तांकां प्रॉब्लेम जाता। दुसरी गोश्ट, जे घरांनी लोक चड करून ह्या समुद्र किनाऱ्याच्या भागांत तांकां जी बिलां आकारली जातात ती कॉमर्शियल दिली घेतात। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।